लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अवेस्फोर 10 वोळ 25 ते 37. तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रांनी उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सोमोतींत कितें बरयलोलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिविताच्या बळान, सगले तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाळ केलो, कोण एक मनीस जेरिकाक वचूंक जेरुजालेम तावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हाताक सांपडलो. तांणी ताचे कोडे आसले तितलेय काण घेतले. ताका गाळपडसोर मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तीच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सोरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर समार्यकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सोरशें पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके काणावळींत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून काणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलों. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.